इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच पोरो मेळटा तेदना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडो आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडो. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणे. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले मोळाब पृथ्वे थावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करतां. तुजें नांव हांव वाखाणटां सदांकाल आनी ससनाक. सर्वेस्पोर व्हरतो स्तुती ताका फावो, ताची व्हडवीक आटापूंक नजो. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास, माया मोगान भरलोलो. सर्वेस्पोर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनांचेर आसा ताची दया. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पोर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक काळजान थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हीच म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो भरवोसो. हांव कित्यांतच लजेक पडचो ना. बगार, जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं, ती वांसो वा ती मोरो, क्रिस्ताक महिमा जाताली. ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांसचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाखी दोनी कुशींनी हांव अडचतां. एक वाटेन हें जिवन सोंपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता आसोवंक हांव आशेतां, आनी हें कितल्याखी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वांसून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. हांवें तुमचे मोदें येवन तुमकां पळोवचें जाल्यारय पयस थावन तुमचे विशयांत आयकोवचें जाल्यारय तुमी एक मनान आनी एक काळजान दृढ आसोन सुवार्थेन हाडलेल्या भावार्था खातीर झुजतात म्हूण म्हाका आयकोवंक मेळ्ळो. देवाचे उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या धाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या धाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या धाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितालो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगलो दीस हांगा रिकामे रावोन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या धाका मळ्यांत वचोन कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मोकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू करन पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचे मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोतांत पडोन दीसभर घोळ्ळ्याव. जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्हय? आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांकी दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदरपण तुज्या दोळ्यांक थोपता? अशें जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.